हांव सद्या वाठादेव न्हंयचेर आसा. तुमी पळोवपाक शकता म्हाज्या फाटले वटेन हो जो दिसता तो वाठादेव न्हंये वयलो बांद आसा. फाटल्या सुमार 15 वर्सांच्यान हो बांद न्हांवपा खातीर फामाद जाल्लो आसा. ह्या बांदाचेर तरणाट्या सयत भुरग्यांची न्हांवपाक गर्दी जाता. मध्यंतरी ह्या बांदाचेर एका शाळकरी भुरग्या सयत तिगांक बुडून मरण येवपाची घडणूक घडले उपरांत ह्या बांदाचेर न्हांवपाचे प्रकार कमी जाल्ले. तशें म्हणचे परस सुमार 4-5 वर्सां ह्या बांदाचेर कोणूच न्हांवपाक येनाशिल्ले. आतां परत एकदा ह्या बांदाचेर न्हांवपाक गर्दी जावपाक लागल्या. दुसरे वटेन हो वाठादेव बांद असुरक्षीत आनी धोकादायक आसून लेगीत थळावी पंचायत वा हेर प्रशासकीय यंत्रणेन कसलीच प्रतिबंधात्मक उपाय येवजण करूंक ना. ह्या बांदाच्या कुशीक सायनबोर्ड लेगीत लायिल्ले नात. दुसरे वटेन हो जो बांद आसा त्या बांदाचे सुवाते कडेन न्हंयचे धडेर पंप हाऊस आसा आनी ह्या पंप हाऊसांत पंपांतल्यान ह्या बांदांतले उदक खेचतात. हो वाठादेव बांद दिसान दीस धोकादायक जायत आसा. मात थळावी पंचायत ह्या बांदाचेर धांवपाक बंदी घालपाक अपेशी थारिल्ली आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर वाठादेवा वयल्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत.